म्हाका दिसता की विश्वजीत राणे हे एम्बिशियस, त्यांची ध्येय खूब व्हडलें आसता. सो पूण पाशेंस काडल्यार आनी जर संयम बाळगलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडें तांकां यश मेळूं शकता. जे तरेन ताचो नंबर 2 तांकां हाडून दवरला हे भविश्यांतले कांय संकेतूय आसात. मे बी तांकां फुडें केंद्रानूय केन्ना आपोवूं येवं शकता किंवा राज्यानूय तांकां फुडें केन्ना संदी मेळूं शकता. पूण एकूण हे पळयल्यार आनी जो तांचो दबाव आशिल्लो तांची मिसेसीक मंत्रीपद मेळपाक जाय असो बी जो ह्या चलतालो फाटल्या कांय दिसांच्यान. सो म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीन एक समतोल राखपा खातीर विश्वजीत राणेक 2 नंबराचेर हाडला आनी ते उपमुख्यमंत्री सुद्दां जावं शकतात अशें म्हाका दिसता. साळबा, विश्वजीत राणे, व्हॉट नेक्स्ट फॉर विश्वजीत राणे? डू यू थिंक टेम्पररी नंबर 2 विश्वजीत राणे सातिस्वेद आसतले काय हे सध्या इतल्याचेर मानून घेवया, फुडाराची फुडें पळोवया अशें दिसता तुमकां? विश्वजीत राणे म्हणटा पळय तो एक मोठी म्हत्वाक आसलो मनीस आहा तो. तांणी आदले 2017 पळयलें की काँग्रेस सत्तेर येवपाची शक्यता ना म्हणटा ती इमिजिएटली स्वेरिंग जातकच आमदार म्हणून राजिनामो दिलो आनी ही वेंट टू BJP आनी बिकेम मिनिस्टर. सो आतां ताणें कितें केलां की ताणें खूब प्रयत्न केले, तांणी किंवा ताजे जे कोण समर्थक तांणी प्रयत्न केले की CM जावपा खातीर. पण हायकमांडान आनी बाकीच्या आमदारांनी डॉक्टर प्रमोद सावयकार तेंको दिल्ल्या कारणान तेजे प्रयत्न यशस्वी जावंक ना. परंतु म्हणून ताणें आतां तें स्विकारलां. आयज ना फाल्यां किंवा कांयच नाल्यार एक 5 वर्सांनी तरी आपल्याक CM जावपाक चान्स पडटलो अशी ताची अपेक्षा आसतली आनी त्या दृश्टीन ताचें कामय चालू आसतलें.